भुरग्यानो, तर आयज आमी कोंकणीन नाम म्हटल्यार नाउन्स कितें तें शिकुया. नामां म्हटल्यार कितें? मनशाक, प्राण्यांक, वनस्पतीक, वस्तूंक नांवांनी वळखतात. अशा दर एका नांवाक आमी नाम म्हणुया. नामाचो आस्पाव खंयच्या तरी वर्गांत वा जातींत जाता. देखीक मनीस, चलो, चली, दादलो, बायल, आवय, बापूय, भाव, भयण हे सगळे मनीस. उपरांत आसा प्राणी. प्राणी म्हटल्यार कितें? जशें माजर, कोंबो, पाल, कुत्रो. जी प्राणी आमच्या भोंवतणी आसात तांकां आमी प्राणी म्हणटात. उपरांत वनस्पत. वनस्पत म्हटल्यार कितें? तुमच्या पोरसांत वा भोंवतणच्या झाडांची, फुलांची, फळांची, भाजयांची नांवां जशें माड, आंबो, पान, अननस, नाल्ल हे सगळे वनस्पतान येता. ताच्या उपरांत वाचुया वस्तू. वस्तू म्हणल्यार कितें? जशें घडयाळ, पुस्तक, सायकल वा तुमच्या घरांतल्यो वस्तू ज्यो तुमच्या कडेन आसात जशें पेन, पेन्सिल, रबर, बॅग, कंपास हे सगळ्यो वस्तू. नाम हे दोन तरेचे आसता. पयले म्हणल्यार जात नाम. जात नाम म्हटल्यार इंग्लीश भाशेंत कॉमन नाउन. आतां आमी ती वाचुया. पयलें आसा चली. चली, दादलो, चलो ही सगळीं मनीस. उपरांत आसा माजर, कोंबो, पाल ही सगळीं प्राण्यांची नांवां. ताच्या उपरांत आसा माड, आंबो, पान ही सगळीं वनस्पत. ताच्या उपरांत वस्तू घडयाळ, पुस्तक, सायकल. दुसरे तरेचे नाम म्हटल्यार विशेश नाम. इंग्लीश भाशेंत ताका आमी प्रॉपर नाउन अशें म्हणटात. पळोवया आनी वाचुया. रमेश, कामील, मीरा, तांबू, बुकी, मोती, सोसोदुर्ग, पणजी, मांडवी. विशेष नामां म्हटल्यार गांवांची नांव, मनशाची नांवां, शारांची नांवां, न्हंयांची नांवां, दोंगरांची नांवां. ही सगळीं नांवां विशेष नामान येतात. तशेंच आमचें नांव. तर रमेश जालें मनशाचें नांव. कामील जालें मनशाचें नांव. मीरा जालें मनशाचें नांव. तांबू हें जनावराचें नांव. बुकी जनावराचें नांव. मोती जनावराचें नांव. सोसोदुर्ग हें दोंगराचें नांव. पणजी हें शाराचें नांव आनी मांडवी हें न्हंयचें नांव. तर आतां आमी थोडीशीं नामां वाचुया आनी समजून घेवया. पणस. पणस हें नाम हय की ना? हय. पणस हें फळाचें नांव. दुसरें खाता. खाता हें नाम? ना. खाता हें नाम न्हू. पूण. पूण हें नाम? ना. आनी? ना. पडलें? ना. पयस? ना. धांवलो? धांवलो? ना. पाडेली. पाडेली. पाडेली हें नाम? हय.
पाडेली आमी माड पाडटा पळय ताका म्हणटात. तर पाडेली हें मनीस नाम. काल, काल हें नाम ना. मेज, मेज हें नाम हय. मेज हें एक वस्तूचें नांव. कोंबो हें एक नाम हय. कोंबो हें प्राण्याचें नाम. खंय हें नाम ना. शबाना, शबाना हय. हें एक नाम कारण तें एक चलयेचें नाम, तर तें एक नाम. आतां हें एक नाम ना. पेर हय. पेर एक नाम. तें एक वनस्पतीचें नाम. तूं हें नाम ना. खुबो, खुबो हें नाम हय. उपरांत आसा झुजे. झुजे हें मनशाचें नांव. ताच्या उपरांत आसा रिया. रिया हें चलयेचें नांव, तर तें मनशाचें नांव. उपरांत आसा जल्लो. जल्लो हें तेंय बी नांव. उपरांत कावळो. कावळो हें प्राण्याचें नांव. दुकर, दुकर बी प्राण्यांचें नांव. जळार तेंय बी प्राण्यांचें नांव. फाल्यां हें एक नाम न्हय. शेवटो, शेवटो बी एक नाम. तें एक नुस्तें शेवटो. उपरांत आसा कुल्ली. हय, कुल्ली बीन एक नांव. ताच्या उपरांत आसा रेशमा. रेशमा हें एक चलयेचें नाम. तेच्या उपरांत आसा पेर्ल. ताच्या उपरांत केळें. केळें हें हय, तेंय बी एक नाम. उपरांत आसा मूस. मूस बी एक नाम. उपरांत आसा भाव. भाव हय, तें एक नाम. उपरांत आसा मागीर. मागीर हें नाम न्हय. आतां आमी हीं 2 वाक्यां वाचून तातूंतलीं नामां वळखून काडुया. फुलां कडल्यान शिकुया हांसपाक, भंवऱ्या कडल्यान गावपाक. हातूंतलीं नामां खंयचीं? फुलां आनी भंवऱ्या. हीं वाक्यां वाचुया आनी तातूंतलीं नामां वळखुया. पयलें, पावस झडूंक लागता. नाम कितें तातूंतलें? पावस. झडूंक हें नाम न्हू आनी लागता नाम न्हू. दुसरें, भुरगीं खेळटात. हातूंतलें नाम खंयचें? भुरगीं. तिसरें, हांगा लागीं व्हड ना. तातूंतलें नाम खंयचें? व्हड. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतलीं नामां सोदून काडात. पयलें, राजू हुशार भुरगो. दुसरें, वाग जंगलांत रावता. पयल्या वाक्यांत राजू हें एक मनशाचें नांव. हुशार हें नाम न्हू. भुरगो हें एक मनशाचें नांव. उपरांत दुसऱ्या हातूंत पळोवया. वाग हें जनावराचें नांव. जंगलांत हय, हेंय बी नाम. रानाचें नाम जंगल. रावता हें नाम न्हू.